म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, सोम्या जेसू आयचो दीस तुवें म्हाका फोव केल्ल्याक तुका हांव अर्गां दिता. ह्या पवित्र दिसा ह्या उंड्या रुपार ह्या सक्रमेंतांत तूं हजर आसाय देखून तुका हांव अर्गां दिता. म्हाका एकूटाम बरी जिणी फोव केल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता. म्हज्या कुटुंबांत आवय बापूय भाव भयणी भुरगीं बाळां क्रायस्त वडिलां सैरीं दैरीं कुटुंबादारां फोव केल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता. म्हजे सगळे जिणयेंत म्हजे सवे आसून म्हज्या सुखांत तशें दुखांत भलायकेंत तशें पिडेंत बऱ्या वायटांत जीक आनी सलवणेंत आनी हर एका वेळार तूं आसलेल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता. म्हाका कितें गरजेचें म्हाका कितें फावो आसलेलें तुवें दया केल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता. पिडे शिडेत हांव वायट वडण्यांत हांव आपायांत हांव म्हाका राखलेल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता. अर्गां तुका सुम्या जेजू पगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू मान तुका सुम्या जेजू नमान तुका सुम्या जेजू पगळीक तुका सुम्या जेजू वाकणी तुका सुम्या जेजू प्रणिफा तुका सुम्या दिनवास तुका सुम्या जेजू वाकणतांव तुका सुम्या जेजू हर्षितांव तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. सम्याक आमी साश्टांग नमस्कार करुया आनी उपरांत आमी बसचें. पुनर्जिवंत जेजून आमकां दिल्लें वर्तें देणें समाधान आनी हें समाधान आमचे थंय आमच्या कुटुंबांतय आनी सगळ्या आमच्या देशांत संवसारांत रुता जायशें ह्या वेळार आमी मागया. आनी ह्या दिसांनी आमकां समाधानाची वर्ती गरज आसा. शांती समाधान आमकां जाय. सगळ्या आमच्या गांवांनी आमच्या सगळ्या संवसारांत शांती समाधान जाल्ले शिवाय मनशापणान आमी जियोंक कश्ट आसा. देखून हें शांती समाधान आमचो सोमी जिवन सोमी आमकां दया करून दी म्हूण ह्या आराधना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागुया. आमचे जबाब सोम्या आमकां समाधानान भर. सोम्या आमकां समाधानान भर. जिणेच्या हर एका वेळार सोम्या आमकां समाधानान भर. आमच्या जिणेंत
असमाधान उपजताना सम्या आमकां समाधानान भर. दिसपडते आमची जिणे कितें म्हूण आमकां कळनातल्या वेळार सम्या आमकां समाधानान भर. आमच्या ह्या सगळ्या संवसारांत झूज आनी हेर मारेकार अणवारां येता आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक आनी हेरांतावन आमकां इजा लाभता आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. आमचो सरकार दुबळ्यांच्या धोरणाकाल जियेन आसल्या वेळार सम्या आमकां समाधानान भर. आमच्या सगळ्या जिवितांत आमकां समाधान भोगतात आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. एका रितीर असमाधानाचो काळोख आमकां दसता आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. आमच्या मोतीक अरिये पोटी एका रितीचे विराराय भोगता आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. दिसपडते आमचे जिणेचे आमचो फुडार कितें म्हूण आमकां कळनातल्या वेळार सम्या आमकां समाधानान भर. आमच्या दिसपडत्या जिवनांत आमकां दोसच्या सर अनाहुतां खातीर सम्या आमकां समाधानान भर. सगळ्या संवसारांत आमकां लाभच्या वायट खबरां खातीर सम्या आमकां समाधानान भर. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी तुंदे म्हाका आयच्या दिसा आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी तुंदे म्हाका आयच्या दिसा सम्या आमकां समाधानान भर. सम्या आमकां समाधानान भर. आमची पातकां आमकां दसता आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. आमचे फाटल्या जिणेची गुणी आमी भोगणां आमकां दसता आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. आमी केल्लें बरें काम आमकां थोडे फावटी कळनातल्या वेळार सम्या आमकां समाधानान भर. आमच्या कुटुंबाच्या हेरां संध्यातान दुस्मानकाय दसता आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. आमच्या शेजाऱ्यांतावन आनी आमच्यात मनशातावन आमकां दुस्मानकाय सडता आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. जाग्या खातीर आनी हेर संगते खातीर आमच्याच मनशांनी आमकां दसता आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. आमच्या जिणेंत आमकां मेलचे सर कश्ट आनी अणवर आमकां सोसूंक तांगणातल्या वेळार सम्या आमकां समाधानान भर. थोडे फावटी आमकां दोसची पिडा हे सर संकश्ट येता आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. आमच्या कुटुंबांत रिणाचो बरो सडता आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. आमच्याच मनशातावन आमकां इजा लाभता आसतना सम्या आमकां समाधानान भर. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमकां कित्याक समाधान जाय जास कितें आमकां दोसता तुमची कांय तेसां वाचल्यार उले आसल्यार तुमच्या जाग्यात हांव उसार येता. आमचो सोमी हांगासर आसा आमचे मदें ह्या उंड्या रुपार. ताचे लागीं आयिल्ल्यांक ताणें कोणाकच ना म्हणलें ना. तुमचे उले तुमी उसार येता आनी आमी जाप दितले हांव सोम्या आमकां समाधानान भर. आमी चिंतिल्ले वा आशिल्लें काम पंथाक पावनातल्या वेळार सोम्या आमकां समाधानान भर. आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशयी कंत आमकां दोस्ताना सोम्या आमकां समाधानान भर. गांवांत सर ताच्या बांदपात आसल्या भुरग्यां विशीं कंत भोगताना सोम्या आमकां समाधानान भर. मनशात हांव कंतीची ह्या बेजाराची इराऱ्याची खबर आमकां आयकूंक मेळटाना सोम्या आमकां समाधानान भर. आमची पिडा आमकां दोस्ता आसताना
सम्या आमकां समाधानान भर पिडेस्तांचे कंत बेजाराय पळयत असताना सम्या आमकां समाधानान भर दुखलेल्यांची काळजां बगता असताना सम्या आमकां समाधानान भर आताक मेळिल्ल्यान ते कितें आमच्या पंथा पावण असताना सम्या आमकां समाधानान भर आमच्यात मनशान आमचें नांव पाड करताना सम्या आमकां समाधानान भर आमच्या विरोध्यांची संख्या सडताना समाधान आमकां समाधानान फावो भर तो वेळ आमी मागण्याक दिनातल्या वेळार आमकां कंत बेजाराय बगताना सम्या आमकां समाधानान फावो भर ती न्हीद या विराम नासतना आमची भलायकी आमकां दोस्त असताना सम्या आमकां समाधानान भर स्वीकार कर सोम्या हे फूल चिन्येन मोच्या सुखाचे धुळेन पडून वेच्या पयले करलो ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार कर सोम्या हे फूल चिन्येन मोच्या सुखाचे धुळेन पडून वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे. आज प्रत्येक दरान आमी मागुया मध्यप्राच्य गांवांत या गल्फ राष्ट्रांनी प्रत्येक जावन इस्रायल इराण आनी अमेरिका ह्या गांवांनी आज कश्टांचो दुबळो लोक सादो लोक सर आमच्या मुखेल्यांची मनां वय जावन दीत ह्या लोकांचे ते चिंतून दीत आनी बेगीनच झूज सगळ्यां थांबोवन सगळ्या संवसारांत शांती समाधान स्थापीत जावचे खातीर आमी एक घडीभर मागुया. हें ते साव आमी आज सम्या मुखार दवरुया. सम्यान म्हणलें आसा समाधान हांव तुमकां दितां, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. आनी ताणें दिल्लें समाधान खंडीत जावन आमकां लाभतलें आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक आनी आमकां वैयक्तीक तरान हें समाधान आमच्या मोतीक आमच्या काळजाक फावो जावन दी म्हूण आमी मागया. आनी आतां आमी एक गीत गातले आनी हें गीत गाता आसतना आमचें काळीज मोन सम्या मुखार दवरया, ताका आमी दिनवासया आनी ह्या गिता सवें कांय समाधानाच्या हातेरां कर म्हूण मागया आनी सदांच ताची खुशी करचें भाग आमचें जावन दी म्हूण ह्या गिता मुखांतर आमी उसारुया. Baby, rante amka dosta
तू आसाय सुखा दुखा तू संगी आसाय जेजू देव तुझी ससाय आमकां देव तुझी ससाय कोण बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजाक तोपताना मोक्षूम करपा तूं दिताय जेजू मोक्षूम करपा तूं दिताय जेजू आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू देव तुझी ससाय आमकां देव तुझी ससाय एकसुरपणांत आमी आसतना मोगा सांगात तूं दिताय जेजू मोरना तडी आमी पावतना सासान जिवीत लाभयताय जेजू सासान जिवीत लाभयताय जेजू आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू देव तुझी ससाय आमकां देव तुझी ससाय आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू देव तुझी ससाय आमकां देव तुझी ससाय जेजू देव तुझी ससाय आमकां देव तुझी ससाय आमचे सर मागणी आनी इरादे आमच्या सोम्या मुखार मौनपणी आतां आमी दवरया आनी आमचे समर्पणी आमी करया उडास आमी काडुया सर लोकांचो जाणी आमकां हें जिवीत दिल्लें जाणी आमकां मजत केल्या कुमो केल्या आनी कोणा खातीर आमी मागोवंक हांगासर आसा ही सर ते सवां सोम्या मुखार आमी दवरया हो सगळो संवसार आमी सोम्याक समर्पिया आमच्या देवान हो संवसार रचलो आनी ताका कळीत आसा कितेंय ह्या संवसारांत जावं दी वायट बऱ्याचेर जैत वरिना जेजून कशें मोरणाचेर जैत व्हरून तें जिवानपणाचें भाग आमकां दिलां त्याच प्रमाणे वायटाचो काळोख ताणें धांवडायला आमच्या जिवितांत कितलें वायट आसल्यारय आमच्या ह्या परिसरांत कितलें वायट आसल्यारय देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक ह्या सगळ्या संवसाराच्या मुखेल्यांक सगळ्या पवित्र सभेक आमच्या गोळी बापाक सर याजकांक धर्मिकांक आनी आमच्या देशीच्या सर लोकांक हे घडये सोम्याक आमी समर्पिया सर आमी दिबे मोडया आनी सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता
ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो वगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगा सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय शासनाच्या शासना. आमेन. Pagewon Padre Pio Bapa, प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत मान बापा. सच्चा कामी देखील तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे. Pio Bapa, प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा. सच्चा कामी देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली. प्राचेतान जेजूक पेंगून शांतीचे हातेर जालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा. सांपियो पसत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फावो जावचे खातीर देवा तुवें कपुचनियासाक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेले जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनंतेन कितें हांव उतरे करून मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेंत पावचे कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें. बडय आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयतां स्वता आनी मागतां तें म्हाका मेळशें कर. एका फ्लॅटाचें लोन बाकी आसलेलें वेगीस आखेर जावचे खातीर जाग्याक वचूंक एक फावो तो रस्तो लाभचे खातीर गर्भेस्त आसले एका स्त्रियेची भलायकी बरी जावचे खातीर आनी आमचे त्या सवां इरादे सांपाद्रे पियोच्या पांयां तळांत आमी दवरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. सोदीस परतोग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुझे रामपती येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नवे मागता ते म्हाका फबत कर. ह्या वेळार आमी मागुया आमच्या ह्या संवसारांत सगळ्या संवसारांत शांती समाधान रुता जावचें पसत सांगतास आमच्या गांवांत आनी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाक शांती समाधानान जियोवचें एक निर्धार हर एकल्यानी घेवचे खातीर एकामेका दुखय नासतना एकामेका वळखून घेवन मनशापणान जियोवचें भाग आमा समेस्तांक फावो जावन दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागया. सांगतास गल्फ राष्ट्र आनी इज्रायलांत खंयसर आमची कुटुंबाची सांदे आसात आमची भावंडां आसात तांचे खातीर आमी मागया. हें भुरग्यांचें वारस सर आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले येसू तुजे सांगाता आसरा भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र कळसात तुजे रामपती येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजे उतरां सराशिनान आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत आसा. ह्या वेळार आमी मागया सांपाद्रपेचे मेसोतेन जायते उपकार आमकां लाभल्यात. उपकारी काळजान आनी उपकारी मनान आमचे सर दिनवास आमचे अर्ग आमचे होगळाप सोम्याक आमी पाठोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरेक प्रेमरलेले येसू तुजे सांगाता आसरा भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रामपती येता हे जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यान थंय दया दाखय नासतना रावचें तुका आसात. आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुजे काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मोरयेच्या दुखेस्त आनी दुलबी काळजा मरेपात आमी तुज्या लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान रणिये काकुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतान परवशा तुका आमी उलो मारता स्वदेशी वेची बाळकां या दुखाच्या आंकडांत आसता आस्कार विस्कासून आमी तुका आर्दन करता तर तुमचे शिके हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुका सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलबी आमकां मरी भगवंती देवाचे मेम बसत विनंती कर. सांग तुझे जेजूच्या पसक्या बापा सांग पियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आय बापा एक कालतो जावन जियेल्ल्या कष्टान वरां तिरासान सांबाळलेल्या फ्रांसीस आसिसाच्या पटलावदारा कपुचीन वर्दीच्या अलंकारा सोम्याच्या पाशमाच्या गायांनी नेटलेल्या येवकरिस्ताते भक्तेन भरलेल्या कुमसारच्या सक्रमिता मुखान बापाची काकोळ तू दाखयलेल्या विधेयपणाच्या आदर्श मागण्या तिरासान सांबाळलेल्या
पासत विनंती तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या पासत विनंती सर ह्या जगांक आदर्श जाल्ल्या पासत विनंती आत्म्यांचे बचावे खातीर वावुरलेल्या पासत विनंती पिडेस्तां भलायकेच्या दैजा पासत विनंती गरजेवंतां तक्षणां पावच्या पासत विनंती तुका उलो मारतेल्यांच्या बरवशा पासत विनंती आमा समेस्तांच्या आदारा पासत विनंती सांपियो आमा पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिन्याक आपोवणें दिवन विविध कुरपे देण्यानी बरलोय आनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसाच्या शेतान क्रिस्तसो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या अभ्यासांत रसनेन रावून क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी बर म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंको आनी तुमची दया करूं सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेले भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादी करूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या सर ते सावा खातीर आमी मागुया देवादीन फ्लॉयड फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर ते साव दिला ग्रेसी फेर्नांडीस देवादीन फ्रांसीस रेगो आनी देवादीन इग्नेशियस आनी लिल्ली रेगो हांच्या आत्म्या खातीर ते साव दिला मेवीस रेगो आनी कुटाम देवाकर गांदिता जपमाला राणी देवादीन येस पिंटो आनी स्टेल्ला पिंटोच्या आत्म्या खातीर ते साव दिलां लविना आनी कुटाम सांत जूड हांच्या मजतीन लाभलेल्या उपकारार गांदितात जुनी मोंतेरो बऱ्या भलायके खातीर देवाकर गांदितात सेवरेन लोबो देवादीन जॉन आनी बेनेडिक्टा रेगोच्या आत्म्या खातीर ते साव दिलां एडविन कॅस्टलिनो बऱ्या भलायके खातीर सांपियोच्या मजतीन लाभल्या ह्या उपकारा खातीर देवाकर गांदिता अल्फोन्स कुमाराच्या बऱ्या भलायके खातीर देवाकर गांदिता राणी सर अवघड आतां राखलेल्या खातीर देवाकर गांदिता फ्लेवी डिकोस्टा देवादीन स्टॅनिस्लॉस मार्टिन डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर ते साव दिलां एंटनी पिरेरा आनी कुटाम ह्या सर ते समाज सभे सर आमच्या बेनिफॅक्टरां पासत ह्या संमेदानी पासत हें कॉपेल बांदूंक उमो केल्ल्या समेस्तां पासत आनी तुमचे पासत हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं पुनर्जीवन जेजू क्रिस्तातय भोव मोगाळ भवणां आनी भयणीनो आयच्या वंजलान ही उतरां आमी आयकता देवान संवसाराचो असो मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिलो आमी कोणीय नासताय बगार आम समेस्त आनी ससनाचें जिवीत जोडिचें म्हूण
ताची आशा. देखून देवा बापान आमचो केल्लो मोग, आपल्या पुता मुखांतर आमकां दाखयलेलो मोग, तो जिवंतपणाचो मोग आमकां समेस्तांक लाभता. हें सोम्यान आमकां दिल्ली खात्री, ही गॅरंटी आमी म्हणयेत. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया आनी हें शांती समाधानाचें जिवीत आनी हें जिवंतपणाचें जिवीत आनी जेजूच्या मोगाचें, देवाच्या मोगाचें जिवीत सदांच आमचें जावन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागुया. प्रार्थोया. सरपदवेदरा आनी शासनाच्या देवा, तुजे दैवी कृपेन तुज्या याजका सांपियोक तुज्या पुताच्या पाशांवाच्या गयांनी नेटवून ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरां भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसांवाद्वारी तुज्या गणित मोगाची दया माया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशांवांत एकवटून रावूंक आनी संतोशान ताचे महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. देवल श्रेष्ठ याजक आनी ताजे संगाती मुनचे सदस्यो पक्षाचे सांदे धर्मदूताचेर मोसरान भरले आनी तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले. तांकां तांणी धरण बंदिसलान घाले, पूण त्या राती सोम्याच्या एक दुतान बंदिसलाची दारां उगडली आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वसा आनी देवळांत उबे रावा आनी हे नवे जिणे विशयेन लोकां लागीं उलया. इतलें आयकून दीस उजवाडच्या आदी ते देवळाक गेले आनी थंय शिकोवंक लागले. तितल्या श्रेष्ठ याजक आनी ताजे पक्षाचे थंयसर येवन पावले. तांणी तक्षण सन्यदीन सभा म्हणचे इस्रायलाच्या मालगड्यांची जेराळ सभा जमयली आनी धर्मदूतांक सभे उजीर हाडूंक बंदेसलाक जण धाडले. पूण सिपायांनी येवन बंदेसलाची दारां उगडल्याच्या वेळार धर्मदूत तांकां मेळ्ळे नात. देखून ते पाटी दवरून वचून सांगी लागले, बंदेसलाक बिगाची बंदवस्त सारकी आसली आनी दारां मुखार पारेय उबे आसले आमी पळयलां. तरी पूण दारां उगडल्याच्या वेळार भितर आमकां कोणूच मेळ्ळो ना. देवळाचो मुखेस्तेर आनी प्रधान याजक हे आयकून धर्मदूतांक कितें घडलें जावयेत म्हूण चिंतूंक पडलें. तितल्यार कोणें एकल्यान भितर येवन सांगलें, पळया, तुमी बंदेसलान घाल्ले ते मनीस आतां देवळांत आसात आनी लोकांक शिकयतात. इतलें आयकून पाऱ्यांचो सरदार शिपायांक घेवंक थंय धांवलो आनी तांकां हाडून आयलो. पूण लोक आपणाक पात्रयता म्हणल्याच्या भियान तांणी तांचेर कांय जुलूम केली ना. देवाचे उतार हे. देवाचे वडकार. क्रिस्तांतेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरांक ताका जाप दिली. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरांक ताका जाप दिली. सर्वेस पोरांक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताची वखण स्तुती खळा नासता म्हज्या वोंटांची आसतली. सर्वेस पोरा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोष जावं. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरांक ताका जाप दिली. म्हजी सवे
एका ताळ्यान आमी सकट ताचे नाव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकोन सर म्हज्या कश्टा अणवारांतले म्हाका ताणे निवारले. कष्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जापिली. ताच्या सेवका भोवती वेडो घालू सर्वेस्पर सोदू तांकां रक्ता सांबाळता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गो. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस कोरस बागी. कष्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जापिली. कष्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जापिली. उद्गार. संसाराचो असोय मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सत्मानतेल्याक सासणाचें जिवीत मेळच्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू निकोदेमा लागीं म्हणालो, देवान संसाराचो असोय मोग केलो, ताणें आपल्या एकल्याच पुता ओपून दिलो. ताका सत्मनतेल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुता संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरेपा संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सत्मानतेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसार येयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां कोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. कोटेपण आदारतल्या मनशांक उजवाड म्हळ्यार जायना, आनी आपल्यो कोट्यो करण्यो दिश्टी पडनये म्हूण तो उजवाड सरशीन येना. पूण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता, तेंच आपणें केलां म्हूण प्रगट जावचे खातीर उजवाडा सरशीन येता. सौम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत्मानतेल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सस्नी जिवीत मेळच्याक. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्तांतय भोवमोगाळ भावंडो आनी भयणीनो, देवाचो मोग कितलो म्हणलें हें एका वाक्यांत आटापून आसा.
आनी ह्या एका वाक्यांत ह्या एका वळींत सगळो तो वांजेल शुभ वार्ता आटापूण सामून येत. कित्याक देवान आमचो मोग केलो. आमी कोणीय नास जायना जावच्याक देखून आपल्या पुताक ताणें आमचे खातीर दिल्लो. आनी ह्या खातीर उजवाडा विशयांत हांगासर सांगलां. काळोख ह्या संवसारांत आसतलोच, पण उजवाड आसल्यान आमी उजवाडाची भुरगीं जाल्ल्यान काळोख आमी नास करी येता. देखून मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो मोग केलो, पण उजवाड संवसारी आयलो आनी आमकां तो न्हीद करून दितलो. थोड्या वर्सां आदीं आमच्या उत्तर भारताच्या एका हळ्ळेंत त्या दाळा थंयसर इलेक्ट्रिसिटी वीज सकत करंट नातलो. तांच्या त्या हळ्ळेंत रस्त्या देगेर थोडे लांप्याव पेटोवन दवरचे आसले. आनी एकलो प्रायस्त मनीस सांजेचें लांप्याव पेटोवन दवरतालो. त्या हळ्ळेंतल्या रस्त्यांनी वचून लांप्याव पेटयतालो. चिमणे तेलाचे लांप्याव ते. आनी एक भुरगो ह्या प्रायस्त त्या मनशा लागीं विचारता, तूं तुजी सेवा दिवन आसाय आनी ही सेवा दिल्ले वरवीं तुका कांय फायदो ना तातूंत, आनी ही सेवा दिल्ले वरवीं तुकाय कितें बरें जातालें म्हणलें ना जाल्यार तूं कित्याक करनासाय, हें बरें म्हण कशें. ताका तो प्रायस्त म्हणालो, ह्या हांवें उजवाड दिवच्या ह्या म्हज्या वावरांत, लांप्याव पेटोवच्या म्हज्या वावरांत लोकांनी म्हजो उडास दवरनातल्यार परवाना, पण एकामेकाक ती वळखोंक पोवचें. ह्या हळ्ळेंत तांकां इल्लो मणी उजवाड जायचे आनी हो उजवाड ती एकामेका आसले वरवीं तांचें बरेंपण जातलेंच. आनी हें तांचें बरेंपण जाल्ले वरवीं म्हजो तांणी उडास दवरनातल्यार परवाना, पण देवाचो म्हणी तांणी उडास दवरचें. म्हजें ल्हान काम हांव करनत आसां. हो भुरगो उपरांत वाडोवन येता आसतना शिकपा खातीर शाराक गेलो. वर्तें शिकप ताणें जोडलें, ही घडली गजाल. वर्तें शिकप ताणें जोडलें आनी एक ग्रेस्त मनीस तो जावं पावलो. तो आपल्या हळ्ळेक फाटीं आयिल्ल्या वेळार त्या हळ्ळेंत त्या दाळ म्हणसरी करंट येवंक नातलो. आनी हो प्रायस्त मनीस अंतरून वर्सां गेल्लीं आनी लांप्याव पेटयतले कोण दिसनातले, परत्यान अंतकारांत आसलो. आनी ह्या मनशान सरकारी अधिकाऱ्यांक मुखार घालन थंयसर करंट आडयलो. पयसल्या हळ्ळेंतावन करंट आडयलो आनी रस्त्यांनी थंयसर लायट पेटोवंक सुरू जालें. आनी ताचे लागीं कोणेंय विचारल्या वेळार कित्याक हें बरें काम तुवें केल्लें, ताका ताणें म्हणलें, हांवें बरें काम केल्लें त्या मानेस्तान सबार हांव ल्हान भुरगो आसतना आनी आज उपकारी मनान हांवें काम केलां. म्हाका इल्ली दादोसकाय आसा. लोकांनी म्हाका पुगारचे, लोकांनी म्हाका होगोळसुजे म्हणल्या खातीर न्हय, बगार लोक एकामेकाचें तोंड पळोवन दीत, आपलो अंतकर पयस करून दीत, बरेपणी जियोवन दीत म्हणलो म्हजो इरादो, दुसरें कितेंच न्हय. मोगाळ भाव भयणीनो, थॉमस मॉर्टन म्हणलो एक आत्मीक बरोवपी म्हणटा, ह्या संवसाराचो काळोख आमी पयस करचे जाल्यार आमी हर एकल्यांनी आमचे दिवे पेटयचे. आनी आमचे दिवे के वेळा आमी पेटयता त्या वेळा अंधकार आपशेंच पयस सरता. झूज इज्रायलान जाता जावयेत, इराणान जाता जावयेत, अमेरिकान जाता जावयेत, आमी हांकां इजयंत बसून आमकां कांय तांचो फरक पडना म्हळ्यार जायना. आमच्या कुटुंबाचो अंधकार आमी नाश करची. आमच्या परिसरांत आमचो दिवो पेटोवचे हातेरां जाल्यार तसोय दिवो उपरांत पेटतलोच. कित्याक बरीं मनशां सगळ्या संवसारांत आसात. इराणांत आसात, अमेरिकांत आसात, इज्रायलांत आसात. हेर एकल्यांनी तांचो वावर तांणी करूंकूच आसा. पापा फ्रांसिसान म्हणलें, ह्या संवसारांत झुजां आसतलेंच, वायट आसतलेंच, ह्या संवसारांत असलो अंधकार आसतलोच, असलो काळोख आसतलोच, पूण उडास दवरा ताणें म्हणलें. पूण उडास दवरा, खंयचोय अंधकार उजवाडाचेर जैत वरिना, खंयचेय वायट बरेपणाचेर जैत वरिना. देखूनच जेजून मरणाचेर जैत वेलें, जिवंतपणाचें दायज आमकां दिलें. देखून हो बरोसो
आमच्या जेजून आमकां दिला. समाधान आमी बोगीचे जाल्यार खंयचेंय वायट कितलो तें पितें वर हाडना. वायटा जागो ना ह्या संवसारांत. पूण थोड्यांच्या स्वार्था वरवीं अहंकारा वरवीं वायट आसा जाल्यार आमच्या बरेपणा वरवीं तें वायट उणें करी येता. पयल्या वचपांत आमी आयकलें ते शीस जेजूचो कुरीस पळोवन भियान गेल्ले, बिरांतेन भरलेले आनी आमकां जिनीस ना म्हूण गेल्ले. केदाळा तांचे थंय जिवंतपणाचो स्पिरीट आयलो. तांकां आदलो उडास येवंक सुरू जालो. खंयचो तो आदलो उडास? इजिप्तांत हांव लोकांक कशें देवान भायर हाडलें, तांकां कशें सांबाळून व्हेलें, आपल्या दुतांक व्हरनाक कशें तांकां तांच्या बसायल्या गांवाक पावयलें, तें धैर्य तांकां आसा आतां. देखून तांकां बंदिशाळान गेल्ल्या वेळार सकाळीं उठोन पळयतना ते बंदिशाळाच्या अधिकाऱ्यान पळयतना बंदिशाळाचीं दारां उक्तीं आसलीं. आनी हांगासर पळया, जेजू 3 दिसां उपरांत जेजू मेलो, पूण 3 दिसां उपरांत ताचो फोंड रितो आसलो. हांगासरी बंदिशाळाचीं दारां उक्तीं जालीं, रिती जालीं. कशें? जेजूचें जिवंतपण कितलें बळवंत आनी शक्तिवंत गी, त्याच प्रमाणें तांच्योय सांखळी तुटुल्ल्यो आनी बंदिशाळाचीं दारां उक्तीं आसले तितल्यांत शक्तिवंत आनी बळवंत. कित्याक जेजू जिवंत जालो मात्र न्ही, ताणें हेरांकी जिवंत केलें. आनी हें दायज जेजून आमकां दिलां. देखून सांत पावलान म्हणचें, जेजू जिवंतपणान प्रथम जणीत म्हळ्यार पयलो जल्मलो तो जिवंतपणान. आनी तो मात्र जल्मलो मात्र न्ही, तो जल्मलो मात न्ही, हें जिवंतपणाचें दायज आम्हा समेस्तांक ताणें दिलां. देखून शीस भियोंक ना. ते कसले कस वचूंक तयार आसले आनी देखून जेजूची सुवार्ता ते उक्त्या जाग्यार परगड जाग्यार प्रसार करनच गेले. आनी वंजलांत आमी आयकलें तीं उतरां, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, ताणें आपल्याच एकाच पुता, आपल्या एकल्याच पुता ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणेच नाश जायना जावच्याक बगार ससणीची जिवीत जोडचे खातीर. आज आमी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयल्या. पाद्रे पियोची भक्तीक आमी पाद्रे पियो पयलें ताच्या कुडीचेर ते क्रिस्तचे गायक आसले 1918व्या वर्सा 1918 इस्वेन. आनी ते गाय येवच्या पयलें थंयसर पयलें महाझूज, जागतीक महाझूज जाल्लें. लोक कश्टतालो, लोक जेवंक खावंक नासतना वळवळतालो आनी मरतालो. त्या परिसर जेजू पाद्रे पियोच्या कुडीचेर क्रिस्ताचे गाय आयले. ते 50 वर्सां आसले आमी जाणा. 1968 इसवे मुसर तो मरता पसर ते गाय ताच्या कुडीर आसले, क्रिस्ताचे गाय. ताजे उपरांत दुसरें जागतीक महाझूज सुरू जालें 1930 आनी 9 इस्वेतावन 1940 आनी 5 वर्सां उपरांत. आनी ते गाय इतले जिवाळ आसले ताच्या कुडीचेर, तो हर एका दिसा मागतालो, हर एका दिसा मागतालो, कश्टतालो. पयलें शुक्राराचे मात्र ताच्या हातांत हांव रगत वळतालें, ताच्या पांयांत हांव रगत वळतालें. झुजा वेळार हर एका दिसा वळोंक सुरू जालें. कित्या खातीर? एक निशाणी आनी एक गुर्त, तुवें मात्र कश्टाचें न्ही, ती रगत वळोनूच आसा आनी तुवें मागूंकूच आसा, तुवें हात उबारूंकूच आसा. आज सकाळीं एका कॉवेंताक हांव कॉन्वेंटाक मिसाक गेल्लो. मिस जाल्या उपरांत तांणी तांचें मागणें मुंदरून गेलें. मागीर हांवें सिस्टरा कडेन विचारलें, कितें तुमी मागतात? हेस शांती समाधाना खातीर. सक्कड सिस्टर हात उबारून मागतालीं. कित्या खातीर आमी मागजे? कित्या खातीर आमी मागजे? त्या लोकांक खंयसर लोक कश्टन आसा झुजा वरवीं, तांकां हात उबारूंक तांचे लागीं बळ ना, तांकां जेवण ना, तांकां खावंक ना, पियेवंक ना, न्हिदोंक आसरो ना, तांचें घरदार ना. आज आमी हात उबारून तांचे खातीर मागजे. देखून पाद्रे पियो आपले हात उबारून ह्या झुजा खातीर मागतालो. वायट आसलें 100 वर्सां तें दुसरें जागतीक झूज चालू आसलें, तो मागूनच आसलो. आनी निमाणें एक दीस झूज थांबलें. ताणें मागणें उणें केलें ना. सगळ्या मनशां खातीर तो मागून आसलो. देखून आज शांती समाधान जाय जाल्यार आज आमी हात उबारून मागूंक जाय. शांती समाधान आमचें थंय, शांती समाधान सगळ्या संवसारांत. कित्याक देवान कसो आपल्या पुता मुखांत आमचो मोग केला, आमी ह्या संवसाराच्या सगळ्या लोकांचो मोग करूंक आसा. ती त्या गांवची ह्या गांवची म्हण तांकां सोडून घालूंक ना. त्या लोकांचो उडास काण तांचे खातीर मागल्ल्यान देव आमचो निरंतर मोग करता. हें आमचें दायज जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागुया. आमेन. ओपून दी बापा
दिता तुका उंडो गोवांचो मनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोशण जातलो ओपून घे बापा उंडो गोवांचो वायंदाका ओळाचो फोड आमच्या वावराचो घुट आमच्या मोगाचो ओपून घे बापा मोग काळजाचो म्हज्या मोगाळ भावंडो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानवला तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखे पयसुबेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. बापा तुज्या सेवका सापियोसो उडास काडून आमी ही दाणां तुका भेटयतांव ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावूं हे आमी मागतांव आमच्या सुमया जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सार्थय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुज्या सांता भक्ता सवे तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट तुज्या भक्ता सापियोचे चिन्हेद्वारी तूं आमकां आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बोळान तूं आमकां आदार दिताय तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणीत एकवटायताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावं ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी संता भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण सुसंगवेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो
तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातेन मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरे देवाची मे संगती, भगेवन झुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदुतां आनी सरकाळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर, आसुसीच्या सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लारा, सांत आंतोनी आनी सांत पाद्रे पियो बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जना पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काणयेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटाय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल
आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनार. आमेन. सौम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फोवना, पूण तुज्या उठांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थोया. तेव्हा आमच्या मोगाळ बापा सासनीक जिविताच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थ सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेंत जीवन सरूंक कृपा दे म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची तकली आमी बगावया. सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळलो. आमेन. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पोर सांपियोचेर तुमी दवरलेली भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप
आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसून यात क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. उंड्याचेर आशीर्वाद. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. आनी म्हजी भोग तुजेची पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगळा बापा आमचे तुवें पाद्रे पेचे विनवणेन वतलेल्या सर करपे देणे पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे ताण उपजतात आनी मनशां दोशी करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळूं. हे स्विकार केल्ले आमच्या जिवनांतली सर पिडा शिडा गूण जावं. हे मागणें आमी भोवतीर बावडतान सांपाद्र पेचे विनवणेन मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आतां ते लावणी आसतली. ते लावणेच्या पयलें एक घडीभर आमी 2 संगत्यो करूंक आसात. पयल्यान पयलें देवान आमकां दिल्ल्या ह्या जिविता खातीर देवाक आमी अर्गां दिवची. एक घडी आमच्या दोळे आमी धांपया. आमकां कोणें सगळ्यांनी ह्या संवसारांत जियेतना मजत केल्या तांचो आमी उडास काडया. कितले जाण असो उडास येता तितले जाण असो आमी उडास काडया. कित्याक ह्या संवसारांत आमी उपकारी मोणाची जावन दिनवासणीच्या काळजाची जावन जियोवच्याक सोमी आज आमकां उलो दिता. सांगतास हांगासर आमी ह्या नव्यानाक आयिल्ल्या वेळार आमकां ह्या कोपेलांत ती मजत केली जायतीं आसात. आमकां हांगा वासा पासूंक किर्तन गावंक आनी कोयराक कंतारां म्हणूंक सर तरांनी मजत केल्या समेस्त आमी उडास काडया. आमचो भाव सिप्रियान वास हे पटी आमकां मजत करता. कोर कमिटीचे संदे आमकां हर तरांनी आमकां मजत करनासात. आमच्या कापुचीन सर पदऱ्यापां खातीर आमी मागया. सगळें मीस आनी नवें आमकां टीव्हीचेर दूरदर्शनाचेर पळोवंक अवकाश कर दिवच्या हांगासर रेकॉर्ड करतल्या नायनीला खातीर आमी मागया. आनी सर आमच्या कुटुंबादारांचो आमी उडास काडया. कोणाक आमी वायट चिंतचे नाका. हर एकल्यातान आमकां बरेंपण जडलां जाल्यार आमी हेरांकी बरेंपण दिवया. आनी दुसरे रीत आज कोणा थंय आमकां संबंद बरो ना तांकां आमी सोम्या मुखार उबारया. कोणाक आमी बॉक्सांनी दिवंक गळे केल्या जाल्यार वा बॉक्सांनी दिवंक आमकां कस जाती जाल्यार तांचे समेस्त आमी उडास काडया. कोणें आमकां कश्ट दिलां, कोणें आमकां दग दिलां, कोणें आमकां वायट मागलां, कोणें आमकां नेगार केलां, विकृत केलां आनी कोणें आमकां हर तरांनी आमची जिणी कडकळ जाल्यां तांचो समेस्त उडास काड तांकां आमी सोम्या मुखार हाडया. सांगता आमी कोणाक वायट केलां जाल्यार दुखयलां जाल्यार ह्या वेळा सोम्या लागच्या मोक्षांनी मागया. आनी आज ह्या सगळ्या संवसाराचो लोक देवान रचलोलो. देवान संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे मदें ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणेंय नास जायनाय बगार सर्वांनी सर्गराज्या वैसज्य म्हणून ताची आशा. तर आमचे आज आतां आमी उबारया. दोनीय हात उबारया आनी ह्या सर लोकां खातीर ती आमची भाव आनी भयणी ह्या सर लोकां खातीर आमी मागया. तांचे खातीर आमी विनंती करया. देवान आमचोय देव आमचोय मोग करता. आमचे हात आमी उबारतना केदाळा देव आमचो हर तरांनी मोग करता. आमी ताची भुरगीं म्हणून वळखून घेता. तुमी हात उबारले बरीच हांव एक मागणें म्हणटलो आनी ह्या वेळार तुमचेर सर्वेस्पराची कृपा मजत दया आशिर्वाद देवान दी म्हूण आमी मागया. सर्गेंच्या आबोदाळ बापा हांगासर आयिल्ल्या ह्या सर भक्तिकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आपले हात उबारून आज सगळ्या संवसारार शांती समाधाना खातीर मागोन आसात. तांचेर तुजी दाळ दिश्ट घाल. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. सदांच बऱ्या भलायकेन दवर. तांच्या मोतीक समाधान दी. आनी हे घडये आमी तांकां तेला दितना तांच्या मोतीन कितेंय तांच्या काळजान कितेंय वायट आसा जाल्यार तांच्या उतरांनी कितेंय वायट आसा जाल्यार तांच्या करण्यांनी कितेंय वायट आसा जाल्यार तें पयस सरून दी.
आणि या भक्तिकांच्या हर एका भक्ताच्या कुटुंबाच्या संध्यांक तूं आशिर्वादीत कर. तांचे सर ते सवा मागणी आनी इरादे तूं स्विकार कर. ते कितें आशेतात, ते कितें मागतात, हें सगळें ह्या आमच्या भक्तिकांक, ह्या तुज्या भावांक आनी भयणींक, ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर. तांच्या मोतीन कितें आशा आसा, कितें सपनां आसात, आनी कितें तांच्या भुरग्यांक किंवा तांच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तांकां जाय जें म्हण तीं आशेतात, तें सगळें तूं तांकां फावो कर. तांकां केदींच ना म्हणूं नाका. मगळा बापा, तुजीं भुरगीं आमी हांगासर जमल्या, त्या ल्हान ह्या सर आमच्या भावा भयणीक आमी मागता आसतना कसलेंच वायट तांचेर जैत वरिण जावं. बगार सर तरेचें बरेंपण, उजवाड तांकां सदांच फावो जावं. तांकां सदांच बऱ्या भलायकेन दवर. तांकां सदांच तुज्या आशिर्वादांनी भर. आनी ते कितें आशेतात तें सगळें तूं तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या मरेफात आमेन. आतां तेलाचेर आशिर्वाद. मगळा बापा, तुज्या पुताक तुवें संवसार धाडलोय आनी ताणें हर एकल्याक बरें करून तो गेलो. कुड्ड्यांक दिश्ट दिली, मोण्यांनी उलोवचें बरें केलें, बेऱ्यांनी आयकूचें बरें केलें, आनी तोंट्यांक ताणें सल अशें केलें, कोडकारांनी नितळ केलें, तांचें सैतान तोंडें धांवडायलें. सर तांचे वायट शक्तीतान तांकां मुक्त केलें. बुकेल्ल्यांक ताणें जेवण दिलें आनी निमाणें कुसार उमकळताना आपल्या उजव्या कुशीन आसल्या सोराक सयती सर्ग ताणें बसयलो. सर्वांक बरें केल्लो हो जेजू, आज तुजो पूत ह्या तेला द्वारे आमकां तेला येता आसतना हांगासर आसल्या सर भावांक आनी भयणींक तुज्या आशिर्वादान भर. ह्या तेलाक आमी आशिर्वादीत घालता आसतना ह्या आमच्या भावा भयणीकी, तांच्या मोतीक, तांच्या कुडीक, आत्म्याक बळ भलायकी लाभय. कसलेंच वायट तांचें जैत वरिना जावं. ह्या तेलाचे माखणे वरवीं तांकां सदांच तांची हर एक मेटां, हर एक पावलां तूं सांबाळ. ह्या तेलाचे तुजो आशिर्वाद घाल. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. Cristaचे गाय घेवन पवी जाल्या. जेजूचो मोग करून माया मोगाची सर्गीचे फावो जावं. माग आमचे पासून, माग आमचे पासून. माद्री पियो बापा जेजूच्या पाशावान घेवन प्राचित कर, काल तो जालो. जेजूचो मोग करून माया मोगांची सर्गीचे फावो जावं. माग आमचे पासून, माग आमचे पासून. पाद्री पियो बापा पात्यांक दयाळ मोगान बोगसून जेजूचो मोग तुवें दिलो. जेजूचो मोग करून माया मोगाची सर्गीचे फावो जावं. माग आमचे पासून, माग आमचे पासून. पाद्री पियो बापा दुपऱ्यांच्या आदारा, कश्टांतल्याच्या तूं मुजवणदारा. जेजूचो मोग करून माया मोगाची सर्गीचे फावो जावं. माग आमचे पासून, माग आमचे पासून. San Padre Pio, आम्हा पासत विनंती कर, बगेन पुताचे कुरवेन निवारंक आमचे देवा, आमच्या दुश्मनांतले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.